श्रीस्थळ ह्या पंचायत विधेयन हो ग्राउंड सुंदर असो ग्राउंड कितलो वर्सां तेजे सर आमकां सांगतालो की जेन्ना चार्ज घेतलो सरान पयलें म्हाका दिसता सराच्या तकलेंतल्यान जो विचार आयलो की श्रीस्थळ ग्राउंड जो आसा तो सगळ्यात पयलीं जावपाक जाय. म्हाका जाता डायरेक्टर स्पोर्ट्स म्हणून जेन्ना हांवें पयलें डिस्कशन सराचें म्हाका याद जाता तें म्हणल्यार श्रीस्थळ आनी आज खूब बरें दिसता सर आमचे बरोबर आसात माननीय मंत्री रमेश तवडकर सर आमचे पंच सरपंच आनी सगळे सराचे वांगडी इतलेंच न्हय तर म्हाका दिसता आज उद्घाटन जालां खेळ चालू आसा आमदार चषकाचो सरान आपल्यान स्वताचो विचार सरान सगळ्या कडेन मांडलो आनी तो आमदार चषक हांगा जाता. फक्त आज आमकां हॉल दिसना हेजे फुडें दिसून सर सांगतलेच आनी कितें कितें सराचे प्लॅन आसात ते खूब पेंडींग आशिल्लो इशू आनी सराच्या मार्गदर्शना खाली बेगींतले बेगीन म्हाका दिसता आमी हो सामको जितलो जाता तितलो बेगीन हेजें काम तयार करून लोकांक आज सपोर्ट केल्लो आसा आनी हेजें मेंटेनन्स आतां पंचायत हांगसर खेळणाऱ्या भुरग्यांनी करचें अशें म्हाका हॉल काय ग्राउंड हॉलाक 1.8 ओके 1.8 काम जे आसा न्ही आमी हांव जेन्ना पयलो आदल्या टर्माक जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेवाचेर 14-15च्या कालखंडाक आमी सुरवात केल्लें आनी त्या नंतर आमकां त्या काळात म्हाका बेगीन तें कंप्लीट जावचें अशें म्हाका दिसतालें पूण तें जालें ना आनी नंतरचें परत आज म्हाका दिसता तें काम परत सारकें करपाक जें आसा न्ही म्हाका सादारणशे 7-8 वर्सां गेलीं आनी सादारणशे 7-8 वर्सां उपरांत जें आसा न्ही आमी आज त्या ग्रावंडाचें रितसर उद्घाटन करता आनी ह्या कामाक आमी सादारणशे 1,38 लाख रुपया ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी खर्च केले आनी हें करता आसतना आमी खूब बारीकसाण विचार केलो आनी एक आमची जी सोसायटी बिल्डींग आसा ती पडटा ती बिल्डींग आनी ओवरऑल आमचो ग्रावंड आसा तो सोसायटी जावचो तातूंत मध्ये आमी एक गजाल आमी विचार करता ते अशें त्या वच्यान आमी विचार केल्लो आनी त्या नंतर मागीर आमी तो कॅन्सल केलो आनी तो म्हणजे ह्या ग्रावंडाक ग्रास हाडची असो जर विशय आशिल्लो त्या वच्यान आनी मागीर तो आमी ड्रॉप केलो त्या खातीर हांगा आमी बोरवेल जेन्ना मारली त्या बोरवेलीक आमकां उदक जें ज्या प्रमाणे मेळपाक जाय तें उदक मेळना जालें आनी त्यामुळे ह्या ग्रावंडाचें जें उदक जाय तें ग्रास हें करता तें खूब कमी आसा आनी त्यामुळे तो विशयच आमी ड्रॉप केलो आनी आज ग्रासा शिवाय आमी हो ग्रावंड आसा न्ही बाकीचे जें कांय आवश्यक आशिल्लें त्यो सगळ्यो गजाली आमी कंप्लीट केल्ल्यो आसा आनी आज म्हाका दिसता की ह्या जी बिल्डींग आसा ह्या बिल्डिंगे भितर आसा न्ही एक दुसरी गजाल आशिल्ली ते आमी जीम घालता हे आमचे जे तरूण जे आसा न्ही हांकां एक बरी सुसज्जीत जीम मेळची आनी म्हाका दिसता ह्या विशया संदर्भात आतां हांव डायरेक्शन दिता की आमकां एक बरी सुसज्जीत जीम जी आसा न्ही ती फुडल्या सादारणच्या म्हयन्या भितर आसा न्ही हांगा कमी जावची आनी तातूंत विथ AC हे आमच्या खंयच्याच भुरग्यांक जे आसा न्ही खंयच्या प्रकारचो म्हणजे एक्सरसायज करता आसतना खंयच्या त्रास जावचो न्ही हाची दखल घेवन आसतना आमी करतले आनी दुसरें म्हणटा तें हो ग्रावंड जो आसा न्ही केवळ आनी केवळ आसा न्ही की आमी क्रिकेटी खातीरच डेवलप करतले म्हाका बरी सिमेंट कॉन्क्रीटची आमची बीच जी आसा न्ही ती आमी हाजे नंतर डेवलप करतले आनी जेणे करून आसा न्ही जो जे आमचो देवाबागचो ग्रावंड आसा केवळ आनी केवळ आमी फुटबॉला खातीर आमी दवरतले आनी हो ग्रावंड आसा न्ही आमी हाजे खातीर म्हणजे क्रिकेटी खातीर दवरतले पैंगीणचोय ग्रावंड आमी क्रिकेटी खातीर दवरतले आनी त्या भायर जे आसा न्ही आमकां लगेच आतां हाजे नंतर की आमकां तळपतचो ग्रावंड आसा आमी फुडल्या 15 दिसां भितर आमी फावंडेशन सुरू करतले त्यामुळे ओवरऑल जो आमच्यो काणकोणच्यो जे स्पोर्ट्स फेसिलिटीज अशें आज आमी गांवडोंगरीचें ग्रावंड पळयता एक सोसायटी ग्रावंड आसा न्ही आज तो रेग्युलर जो आसा न्ही ताजे खेळे वता ही गजाल लक्षांत येता आमच्या आगोंदाय ग्रावंडाचेर आज आमकां रेग्युलर जे खेळटा की आज ह्या ग्रावंडाच्या संदर्भांत मध्यवर्ती ठिकाण आशिल्ल्यान ह्या ग्रावंडाचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो